दयानंद सोपटे बीजेपी कॅन्डिडेट त्यांची एक 4,000 ते मतां घेऊन जिखिल्ली आसा. सो टोटल लीड कितली आली तुमची आता? 4,315. एफॉर्ट तुमची लीड देंवली कितें कारण? ॲक्च्युली तशें म्हणल्यार हे बाय इलेक्शन तेन्ना असलें ते जनरल इलेक्शन. जनरल इलेक्शनान 7,500 एज पर माय एक्सपिरियन्स आनी एज पर माय कॅल्क्युलेशन म्हाका सांगन दिसता ही 4,315 म्हणटकच खंय तरी 8,630 जाल्ली आसा. कारण सांगता तुमकां, बाय इलेक्शनान इतकी लीड घेवप हाका मेहनत ज्या पद्दतीन करचें पडटा, विरोधकांक ज्या पद्दतीन टॅकल करचें पडटा, फेस करचें पडटात. कारण आमदारकी हांवें लोकां खातीर सोडली, मतदारसंघा खातीर सोडली, पण विरोधकांनी आनी ज्या लोकांनी जेंका गद्दार म्हटलो, दिल्लीक वचून हांवें आमदारकी विकली म्हटली आनी हो मनस्ताप सहन करता करता एक करून सुद्दां 4,300 मताची आज लीड घेवप म्हणून हांव तुमकां सांगता ही 8,630 मताची लीड आहा, कमी जावंक ना. तुमकां अशें चडसो अपोज कोणें केलो? तुमच्या लोकांनी म्हणटा तुमी तें नांव म्हाका लोकांनी म्हणच्या परस तो आमच्या मांद्रे मतदारसंघात लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसा पळय, तांणी सुरवात पासून शेवट पर्यंत केलो, सुरवात पासून शेवट पर्यंत. आनी तेका जेन्ना 2017 9,800 वोट जी पडलेली, आज जी आमचो एक भाव इंडेपेंडंट जो आसलो पळय ताका तेणी तातूंतली 75% ताणें जो स्वताक निश्ठावंत बीजेपीचो कार्यकर्तो म्हणटालो तो स्वताय निश्ठावंत पक्षाशी रावूंक ना, तो निश्ठावंत रावलो तो अपक्ष आमचो उमेदवार तेच्याशी. आनी त्याचे निश्ठावंत ते पक्षाचे नसले, एक चड न्हय 8-9 जाण हाताच्या बोटार मोजून अशें 8-9 जाण तांकां हांव म्हणूं शकता ते पार्टीचे निश्ठावंत नसले, ते निश्ठावंत असले ते लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे. आनी हे सगळो स्ट्रगल म्हणटकच तसो घेवन फुडें वचप हांव आज खरेंच हांव धन्यवाद म्हणटा म्हाज्या कार्यकर्त्यांक, माझ्या कार्यकर्त्या भावा भयणांक, माझ्या मांद्रेच्या जनतेक. कारण आमदारकी सोडले आसतना माझी बदनामी ज्या प्रेस मिडियान म्हणजे सगळ्यांनी न्हय हां 1 2 3 पर्पजली जे काही विकाऊ असता असे शेवट पर्यंत सुरवात पासून ते शेवट 6 महिने इतलो मनस्ताप केलो की इतले सगळे सहन करून ही लढाई लढप इज नॉट अ जोक. आज परत तुमकां रिपीट करता, ह्या मांद्रे मतदारसंघाचे माझे भाव आणि बहिणां जी कार्यकर्ते म्हणून 2017 असली तेच भाव भयणां आज 2019 रावली. आणि आज जी विजय जो आसा हो म्हाजो न्हू, आज तेंचो आसो. आणि त्याच बरोबर पक्षाचे आमचे जे नेते आसात, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याच बरोबर संघटन मंत्री सतीश दौंड, त्याच बरोबर पक्षाची जी कोर टीम आसा हांचे सोडून लक्ष्मीकांत पार्सेकर, हे सगळ्यांचे उपकारी आसा. कारण पक्षान म्हाका स्विकारलो, तो मागीर दिल्लीक स्विकारू किंवा गोंयांत स्विकारू, राज्यांत स्विकारू, पण स्विकारलो, संधी दिली, परत संधी दिली जनतेची सेवा करपाची. आणि हेच हांव मागता हाच्या फुडें ह्या भारतीय जनता पक्षाचे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असो, आमचे प्रायम मिनिस्टर असो, त्याच बरोबर गोंयाचे आमचे मुख्यमंत्री असो, त्याच बरोबर संघटन मंत्री कोर टीमचे सगळे पदाधिकारी असो, आणि सगळ्यां मनानसून याद करता जे आज आमच्यान ना असे गोंयाचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय आमचो मनोहर भाई पर्रीकर हांचे. कारण तो म्हणजे ते म्हणून आज ह्या स्टेजीर पावलो आणि तेच म्हणून हांव हे जेवढे डिसिजन घेवंक शकलो ते हयात असताना, आणि त्याच्याच आशिर्वादान हे यश म्हाका संपादन केलें. ह्या यशान आदरणीय मनोहर भाई पर्रीकरांचे व्हडले योगदान आहा. तुम्ही लक्ष्मीकांत पार्सेकराची कंप्लेन करतले पक्षांच्या सिस्टीम कडेन? ज्या मनशांक कंप्लेन करण्यासारखी व्यक्तिमत्वच ना अशा मनशाक म्हाका तरी सोपचे ना त्याची कंप्लेन करपाक. कितें फुडली स्टेप कितें आसतली तुमची? पक्ष घेतलो, पक्षाक कळयले तुमी? श्रेष्ठी म्हाका म्हाजे परस पक्षांक सगळी खबर आहा. गेले 16 ऑक्टोबर 2019 च्या दिसा पासून म्हणजे 18 ते आज हय ऑक्टोबर 18 ते याच पासून ज्यो गोष्टी ह्या लक्ष्मीकांत पार्सेकरान केल्यो, जी उतरां ह्या लक्ष्मीकांत पक्षाच्या लिडरांक, राष्ट्रीय लिडर, त्याचबरोबर स्टेट लिडरांक, त्याचबरोबर दयानंद सोपटेक दिली, ही सगळी नोंद केंद्रान तशी स्टेटीन घेतलेली आहा. म्हाका कंप्लेन करपाची कांयच गरज ना. तुम्ही एक म्हणजे जॉब म्हणटाले आणि दुसरें म्हणजे डेव्हलपमेंट, हे आता 2-3 वर्सां भितर शक्य आसा तुमकां करपाक? जॉब शक्य ना, पण डेव्हलपमेंट डेफिनेटली शक्य आहा. आणि हांवें विरोधान असताना हे माझे 9 पंचायतीचे माझे प्रतिनिधी आहे पळय, माजी सरपंच
पंच मेंबर आहात तांकां विचारात विरोधान आसून सुद्धा जे लक्ष्मीकांत पार्सेकराक 15 वर्सां इवन मुख्यमंत्री असताना जमले ना, ज्या गावांनी ट्रान्सफॉर्मर गरज असली तो दिवं शकलो ना, ज्या गावांनी उदकाची सोय जाली ती दिवं शकलो ना, ज्या गावांनी बारीक भितरले इंटरनल रस्ते करू शकलो ना, मुख्यमंत्री असताना विरोधान असताना दयानंद सोपटे गेले 1.5-2 वर्सां करून दाखयले आणि हे सगळे जनता ताका विटनेस आसा. आणि जॉबाचे एक तुमी हे दिला प्रॉमिस केला भुरग्यांक. अरे एक म्हाका सांगात गव्हर्मेंटाचे जॉब जातात, प्रायव्हेट सेक्टरान जॉब जाता. आतां येदोळ्ळो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट आहा थंय जवळ जवळ 20,000 जॉब जातले. इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हाज्या मतदारसंघात तुवें गांवांत जावपाचें थंय हजारांनी जॉब जातले. मागीर आयुष मंत्री आदरणीय आमचे श्रीपाद भाऊ तेंचे एक व्हडले हॉस्पिटल कम रिसर्च सेंटर आयुष हॉस्पिटल कम रिसर्च सेंटर सुकेकोण दारगळ जातले थंय हजारांनी नोकऱ्यो. त्यो नोकऱ्यो प्लस गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसल्यो नोकऱ्यो. पळय तुमकां एक सांगता, मनोहर भाई आज जरी ना, मनोहर भाई बरोबर काम करपी टीम आसा, सगळ्याचो म्हाजेर विश्वास आसा, भरोसा आसा आणि सगळ्यांनी म्हाका आज पर्यंत बऱ्यापैकी सहकार्य दिलें आसा. म्हणून त्या भारतीय जनता पक्षाचे आणि त्या बरोबर भारतीय जनता पक्षाचे सगळे जे लिडर आहात हे सगळ्याचो हांव उपकारी आसा. जी आशा आकांक्षा आज पर्यंत तेंच्यांनी म्हाज्या मतदारसंघाला बेकार भावा खातीर करून दिली, डेव्हलपमेंटा खातीर सहकार्य केलें, तेच आशेन अपेक्षेन हाचे फुडें वतलो आणि करून घेतलो.